बारान बंद पडली, परती पर्रीकर सरकारान तेजेर बॅन हाडले। तेन्ना आमकां कंपनीन कितें केलें, एका म्हणालो तुमी हांगर येवपाचें आनी बसपाचें म्हणालो, तुमी कांयच भिवू नाका। तेन्ना कंपनीन आमकां खूब हेल्प केलो। तेन्ना कंपनीन आमकां सांगलें तुमी हांगर बसा, पूण कंपनीन आमकां 4 वरां भितून गेटी भितून बसयले आनी तुमी बसपाचें आनी वचपाचें म्हणून। ना काम करिनासतना आमी कितकीशींच वर्सां कंपनीन आमकां पेमेंट दिलो। तेन्ना पेमेंट दिलो आसतना कंपनीचेर आमचेर खूब उपकार आहा, ते आमी तेन्ना भुरग्यांक आतां परिस्थिती अशी जाल्या, तेन्नाची परिस्थिती वेगळी आसली आनी आतांची परिस्थिती वेगळी जाला। आतां आमी काम करून सुद्दां आमकां पोटान कलकल जाला। कित्याक म्हळे दोगूय चेडे शिकता, एकटो करता MSc आनी दुसरो आहा 12वी शिकून आतां हालींच कॉलेज सोडला हेणी, सोडला म्हणजे ताका आतां ITI घातला। तरी आसतना MSc करता, ताका हाजे मनान आहा फुडें शिकपाचो। जर कंपनी जर आतां झप करून जर बंद घाली, तेन्ना आमकां कंपनीन खूब पोसले, 12नी पोसले, मदीं 16नी मदीं हे जाले, परते कंपनीन आमकां पोसले। कंपनीन आमचेर इतको उपकार केला तो हांव तुका सांगपाक शकना। कित्याक तेन्ना आमी मिडिया कडेन पगार गावतालो आमकां, तेन्ना आमकां मिडिया कडेन जावं कोणा कडेन वचोन तेन्ना सांगनासले बाबा म्हाका कंपनी बसोन पगार दिता। तेन्ना कंपनीन आमकां बसोन पगार दिला। हांव कंपनीचे खाण जेवन कंपनीचे, कित्याक म्हाजे घराकडले चलयला, म्हाका शेत ना, भाट ना, कांयच ना, म्हणून ह्या कंपनीच्या खुसार हांव आहा। हांगा ड्युटी करपाची आनी कंपनीचो पगार आमकां ड्युटी केल्या सुद्दां तरी आसतना कंपनी ड्युटी करिनासतना कंपनीन आमकां पगार दिलो। तरी थोडे म्हणटा कितें कंपनीन आमकां फटयला, हांव म्हणटा कंपनीन आमकां फटोवंक ना, कंपनी कडेन बसोन आमकां पगार दिल्लो आसा। तुमकां खबर आसा 2012 मायनिंग बंद जाल्लेली, परतून ती मायनिंग 14-15 चालू गेली, तशीच 18 बंद जाल्ली, ती आतां चालू जाल्या। आनी चालू जाल्या ती अशी चालू जाल्या सारकी लिगली चालू जाल्या, कोणीच अशी हे करून चालू करूं ना। ऑक्शन जाला, सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिवन ही मायनिंग चालू केल्या। आनी आतां खंय ना खंय हे ट्रकवाले मातशे वयर सरता जाल्यार हेजो ट्रान्सपोर्ट लोक आडयतात। कामगारांक कांय ना कितें तरी कंपनीन दिल्लेलें आसा, सगळ्यांक खबर आहा कामगारांक कंपनीन खंयच उडोवंक ना, ट्रकवाल्यांक हेंकां कांयच गावोंक ना। ते आतां खंय ना खंय तरी मातशे ट्रकवाले वयर सरता, तांकां आतां ट्रान्सपोर्ट मदीं तांचो ट्रान्सपोर्ट बंद केलो, एक तांकां रूट दिल्लो तो रूट बंद केलो। आतां गव्हर्मेंटान दुसरो रूट दिला आनी त्या रुटान तांकां ट्रिपी आसा पळय त्यो गव्हर्मेंटान टायमींग दिला 9 ते 10, 10 ते 11, 11 ते 12, 12 ते 1 आनी 2 ते 5 हो गव्हर्मेंटान टायमींग दिला, कंपनीन टायमींग दिवंक ना, गव्हर्मेंटान टायमींग दिला। आनी नायट शिफ्ट आसा पळय 11:30 ते 5:30 ही कंपनीन टायमींग दिवंक ना आनी ह्या ट्रकवाल्यांनी टायमींग दिवंक ना, हो टायमींग दिला गव्हर्मेंटान एज पर। आनी आमचे तेजे डिक्लेरेशन आसा आनी फॉर्मू आसा आनी तेजे सगळें सायनी आहा, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज इनवॉल्ड आसा भितून हो टायमिंगाक। हितून ट्रकवाले रिस्पॉन्सिबल ना आनी कंपनी रिस्पॉन्सिबल ना। जो गव्हर्मेंटान टायमींग दिला तो कंपनी फॉलो करता आनी ट्रकवाले फॉलो करता, हितून कोण पर्सनल इनवॉल्ड ना, ट्रकवाले हितून इनवॉल्ड ना आनी कंपनीवाले हितून इनवॉल्ड ना। हे गव्हर्मेंटान तांकां टायमींग दिला की तुमी 11:30 ते 5:30 मेरेन चले, हे गव्हर्मेंटान टायमींग दिला। आनी हे कोण थोड्यांक फुडें काडटा, ह्यो नायटी बंद करुया, हे बंद करुया। आमी म्हणटा तुका की तुका खरंच त्रास जाता, कितें एक्झॅक्ट त्रास जाता तेच एरियेचे लोक तुका सांगूंक शकता। ते एरियेचे सोडून भायले जे आसा तेजेरूय सरकारान कितें तरी एक्शन घेवंक जाय, बाबा हे तुमी कित्याक तितून इनवॉल्व जाल्या। प्रत्येकाक आसा आपणाचो रायट जो कितें आसा पळय सांगपाक, कितें बरें आहा, तुका त्रास जाता तूं सांग, येवन सांग की एक्झॅक्ट कितें त्रास जाता, जावं कित्या खातीर। आतां आमचे कितकेशे भुरगे सारके 15 आनी 20 वर्सां जेंची काम सर्वीस उरलेली ते भायर आसा आनी आतां तेवूय रडटा, ते आमकांय खबर आसा। हे अशें जावंक जायना, जे कोण मार्गदर्शन करता जाल्यार तेणे बरे भशेन तांकां मार्गदर्शन करचें आनी तेंचोय वेवसाय, तेंचोय जॉब सेक्युअर करपाचें, हे करपाचें। कंपनी बंद जावन ही कोणाचेच भलें जावचें ना। हांव आतां जाले 25 वर्सां सुमार म्हाजे कडेन ट्रक आसा आनी हांव त्या ट्रकाचेर आमच्या फॅमिलीक पोसता, बाकीचें कितें आसा तें सगळें। मात आतां थोडे दीस जाले की फाटल्या दिसांनी कितें जालां तें तुमकां खबरूच आसा की आमकां पयल्यान पयलीं टायमींग कमी दिलो, परत तो ना म्हणून आमकां नायटी दिलो। ती आतां नायटीक लागून ते लोक सगळे थंय शेतकरी म्हणून आडयतात। आमकां गव्हर्मेंटा कडेन इतकेच रिक्वेस्ट करता की आमी सगळे तरेचे टॅक्सीस भरून ट्रक हेजेर रोडार हाडटा, की आमकां कसल्याच हितूरसून एक्चुली त्रास जावंक जायना, की आमी गव्हर्मेंटाक जे कितें भरपाचें आसा तें रितसर भरलेलें आसा आनी कायदेशीर सगळें केलां। आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां एक बरें तरी खंय तरी कितें तरी लोक आमचे वयर सरचे म्हणून तेंच्यांनी फुडाकार घेवन मायन सुरू केल्या। सीएमानूय आमच्या एक बरो फुडाकार घेवन त्यांनी एक मायनिंगेचे आमचे बरें हे करून दिला। सो आमकां कितें आसा इतकेंच
की आमकां ट्रक आमचे बरे भशेन चल्लेले जाय. म्हणजे ल्हान भुरगेपणा आसतना ट्रान्सपोर्ट पळयताले आमी चलयताले. आमी स्वताच्यो गाडयो घेतल्यो तेन्ना हे लोक आसले पळय, हेच लोक आसले कामाक. देपो आहलो तेन्ना हेच लोक आसले. आजुनूय हेच लोक आहा जे कामाक आतां चलता पळय ते. आनी जेन्ना आमी हो ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट केलो 2012 बंद जालो पळय, ते उपरांत आतां जो स्टार्ट जाला पळय ट्रान्सपोर्ट, हेच्या खातीर कंपनी आमकां खूब फेवर केल्लो आहा. आमकां कंपनीन हेल्पूय केल्लो आहा. ह्यो गाडयांचे रिपेरींग वर्क हे ते घेवपा खातीर आमी वयल्यान रिणां काडून केल्ली आहा. आतां ही रिणां आहा ती भरतले कशे? आयज समज हे वर्कर जे रिट्रेच केल्ले वर्कर समज आयज समज हे बंद करता, हेंच्यांनी चिंतपाचें की बाबा आमी क्या लागून भायर उरल्या ते. तेंचें कितें आहा पळय तेंचे कंपनी भितर रावन झगडोंक जाय आसलें. हेचो अर्थ असो न्हू की तुमी प्रत्येक फावटी येतले काम बंद करतले आनी हे करतले. प्रत्येक फावटी तुमीच दिसता. शेतकार कोण दिसता? शेतकार आहा तेच दिसूंक जाय आसले न्हू. रिट्रेज वर्करूच खंय येता तर थंय? रिट्रेज वर्करांक समज थंय इनवॉल्वमेंट जावंक जाय आसलें, रस्तो हाडूंक जाय आसलो जाल्यार तेंच्यांनी एक काम करूंक जाय आसलें. आमी आपणाचें नांवां सरकट सांगूंक जाय बाबा आमी शेतकार, आमी वर्कर म्हणून. जे प्रत्येक फावटी येता आनी बंद करता आमी ताका सपोर्ट करता म्हणटा. ते दिसा काम बंद केलें, ती एकटी बायल येयली आनी बालिके तूं आमी चूक मागल्या म्हणून. आमी कोणीच चूक मागून ना आनी आमी तेंचे इनवॉल्वमेंट कसलेंच घेवंक ना. ह्यान पयलीं घेवंक ना आनी आजुनूय घेयना आमी आनी आजुनूय घेवचे ना. ती बायल सांगता पळय आमकां की आमचे चेअरपर्सनान हे केला म्हणून कितें चूक मागल्या म्हणून. ती चूक मागूंक नसली. हे हांव तुका केलें कित्याक लागून सांगता जाणा तूं? तिणी जे विनाकारण आरोप केला पळय कालचे पयरचे नायटी, हे सारकें हे ना. आमी ते बायलेचे भानगडीक पडना, आमी तुमच्या वर्करांच्या भानगडीक पडना आनी तुमच्या शेतांच्या भानगडीक पडना. आमकां ट्रान्सपोर्ट जाय. तुमचो फंडमेंटल रायट तो आहा न्हू. आमी आतां टॅक्स पेयर, आमचे फॅमिली आहा, ते कितें करपाचें? आमी घरा घेवन बसपाचें काय गव्हर्मेंट आमकां पोसतलो? गव्हर्मेंट आमकां पोसचो ना. जेन्ना आमच्यो गाडयो चलतल्यो तेन्नाच गावतले. गव्हर्मेंटान जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटानसून समज पास जावन येयल्ले आहा आनी तुमी समज हे करता, प्रॉब्लम क्रिएट करता जाल्यार तुमी एक काम करूंक जाय, तुमी स्टे ऑर्डर हाडूंक जाय. आमकां हाडून रातचे त्रास करता पळय, तुमी एक काम करा, स्टे ऑर्डर हाडा. तुमकां समज तशें नाका न्हू जाल्यार स्टे ऑर्डर हाडा आनी कित्याक लागून हाडटा तें मात दिया. कित्याक तुमच्या एकाचेर डिपेंडंट ना, सगळे आख्खे बिचोली तेचेर आहा. ह्या हेचे धंद्याचे सगळे बिचोली डिपेंडंट आहा. हांव जाली 10-15 म्हणल्यार मायजूच म्हटलें आतां हांव ह्या मायनिंगान म्हाजें पोट भरतालो. मायनींग चालू आसलें तेन्ना. जेन्ना मायनींग बंद जाली पळय तेन्ना हांव सारको धड्यार पडलो. हांव दुसरे कडेन काम करून म्हाज्या घरान हांव म्हयन्याक कितें हाडटालो तें पावनासलें. आतां सरकारान प्रयत्न करून ही मायन चालू केल्या. ती हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता, आमी तुमचे कितें नॉर्म्स आहा ते सगळे पाळून आमी आमची गाडी चलयतले, हेज्या बद्दल कांय प्रश्न ना. तशेंच हांव गोवोरमेंटाकूय सांगूंक सोदता पळय, तुमी कशें तरी कितें ट्रान्सपोर्टाक कितें अडचणी येता तुमी कशें तरी ते सॉल्व करच्यो आनी आमचो एकदां पोट पाण्याचो प्रश्न सोडोवचो. नाजाल्यार आमी सारके धुळीक मेळटले अशी आयज परिस्थिती जाल्ली आसा. हांव ट्रक ओनर. 2006 पासून म्हाजो ट्रक चलता कंपनीन. तेन्ना आतां आमी बंद आसलेले ट्रक आतां ह्या वर्सा चालू केला. गव्हर्मेंट कंपनी कडल्यान 2.5 लाख रुपया लोन घेवन आमी ते हे केला, ट्रान्सपोर्ट चालू केला. आणि कंपनीन बरो सपोर्ट केलो म्हणून आमी ती गाडी चालू करूंक पावले. आणि कंपनीन आमकां इन्स्टॉलमेंट म्हयन्याक 30,000 बसयला. आतां जर काम चालू आसा जाल्यार आमी ते 30,000 रुपया कंपनीक आमी रिटर्न करूं शकता, नाजाल्यार शक्य ना. प्लस ड्रायव्हर आहा, 30,000 ड्रायव्हर आहा, म्हयन्याक 30,000 ड्रायव्हराक पे करचे पडटा. हे जर सगळे इन्कमच जर बंद जाले जाल्यार फुडें आमचें कशें चलतलें? तेन्ना एक तर गव्हर्मेंटान अशें करचें की जर काम बंदच जाता आमचें जाल्यार ते ट्रकच त्यांनी आमी हँड ओवर करता गव्हर्मेंटाक, ते ट्रक त्यांनी घेवचे आनी आमचे सगळे कामगारांक आमच्या ट्रकवाल्यांक कितें तरी दुसरे सबसिडीत कितें तरी दिवचें. एक तर जॉब दिवचो नाल्यार कसलो तरी दुसरो धंदो करून दिवचो, तोच एक पर्याय. नाल्यार आनी काय पर्याय आमच्या कडेन